अरबी दर्यांतलो उण्या दाबाचो पट्टो आनी उदेंत दर्यादेगेर मोंता चक्रीवादळाक लागून अंदू ऑक्टोबरात व्हड पावस पडलो। 1 ते 31 ऑक्टोबर ह्या काळात राज्यात सरासरी 14.78 इंच पावस पडलो। हाका लागून अंदू ऑक्टोबरात 97 वर्सांतल्या 5व्या सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाली। हाचे आदी ऑक्टोबर 2019 वर्सा सगळ्यात चड पावस 21.52 इंच नोंद जाल्लो। ते उपरांत 2007 16.68 इंच, 1955 16.26 इंच, 1985 15.52 इंच, अंदू 2025 14.78 इंच पावस पडलो। ते भायर 2009 13.85, 1931 13.54, 1928 13.9, 2010 12.81, 2024 11.81 इंच पावसाची नोंद झाली। 1 ते 31 ऑक्टोबर ह्या काळात गोंयात सगळ्यात चड पावस मुरगांवां 19.60 इंच पडलो। पेडण्यां 19.59, धारबांदोड्या 18.31, पणजे 18.0, काणकोणा 17.32, पोन्ने गोंय 15.65, दाबोळे 14.40, म्हापशा 14.37, साखळे 13.25, मडगांवां 10.45, केप्यां 9.85, फोंड्यां 9.41 आणि सांग्यां 9.15 इंच पावसाची नोंद जाल्या। गोंयात 1 मे ते 31 ऑक्टोबर ह्या 6 म्हयन्यात 163.98 इंच पावसाची नोंद झाली। मे महिन्यात 25.77, जुनात 31.34, जुलयात 46.69, ऑगस्टात 35.22, सप्टेंबरात 10.17 आणि ऑक्टोबरात 14.78 इंच पाऊस पडलो।